नमस्कार युवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकर. स्तब्ध, निशब्द, निर्विचार, व्यक्त अव्यक्त, धारदार. शेर सव्वा शेरांची शेरोशायरी, जुगलबंदी, आविष्कार. राजनीतीच्या पार मानवी संवेदनाचा विहार, संवेदनशील परिवार, पड्ड्या फाटले करीदार, पड्ड्या मुखार. संसदी व्यवहार, खासदार आमदार आपल्या जाग्यार. गुलामाक सलाम, दल विदल, कुंपणाच्या पार. एक फातर, कितले पक्षमार, कमळ गुलाबाचे पुष्पहार. परिवारवाद, घराणेशाहीचे शिकार, गर्भित कलह फुंकार, शब्द निर्विकार. सविस्तर खबरादी हेडलाईन. विरोधी पक्ष फुडारी काँग्रेसीचे गुलाम नबी राज्यसभेत निरोप. प्रधानमंत्री भावूक, ताचे तोडीचो फुडारी मेळप कठीण. आपले दार ताका सदांच उक्ते. प्रधानमंत्र्याक कळवळो. केंद्र गोंयांत बीजेपी मायनिंग हुमकळटा. मायनिंग मोठ्या उद्देजकांचे भकीक घालपाचें कारस्थान. मायनिंगाचें गाजर चलचें ना. 2020चे वेंचणुकेंत जाप, सरकाराक शिटकावणी. पणजे महापालिका वेंचणुकेचें रिझर्वेशन डिलिमिटेशनाचेर नगरसेवक कार्यकर्त्यां मदीं खवदळ. बीजेपी वालेच दुखावले. पुरतात म्हणटा बाबुशाचें कर्म. बाबुश हात फाफडून मेकळो. आंबेधुले दाबाळ जोडपी फुटब्रिजाची निमाणे एकदांची बुन्याद. 14 किलोमिटरांचो फेरो येतलो 1 किलोमिटराचेर. शाळा स्कुलाच्या भुरग्यांक थाकाय. मे म्हणल्यार फुटब्रिज तयार. पीडब्ल्यूडी स्टाफ शॉर्टेज. मायकल म्हणटा प्रायव्हेट कामां करतल्यांक संद दिवं येता. मुख्यमंत्र्याची पीडब्ल्यूडी इंजिनियरां बरोबर उदका प्रस्नाचेर बसका. बार्देसाचेर खासा चर्चा. आणि काँग्रेसीच्या मालगाड्यांची बदनामी करूंक सोशल मीडियाचो गैरवापर. बीजेपीचे अपप्रचाराक आव्हान. काँग्रेसीची सेव्ह डेमोक्रेसी, सेव्ह इंडिया कॅम्पेन. काँग्रेस ॲक्टिव्ह सोशल मीडिया. विरोधी पक्ष फुडारी काँग्रेसीचे गुलाम नबी आझादाक राज्यसभेत निरोप दितना प्रधानमंत्री मोदी सामको भावूक जालो. गुलाम नबीची 28 वर्सांची खासदारकीची कारकीर्द सोंपता. ह्या पदाचो भार फुडें जाचे कडेन वतलो ताका गुलाम नबीच्या तोडीचें नेतृत्व दिवप खूब कठीण वतलें. ताका आपलें दार सदांच उक्तें आसतलें म्हूण प्रधानमंत्र्याचो गुलामाक सलाम. मोदीच्या कळवळ्याचेर राजकी तर्क वितर्क सुरू. श्रीमान गुलाम नबी जी, मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नबी जी के बाद इस पद को जो संभालेंगे उनको गुलाम नबी जी से मैच करने में बहुत दिक्कत पड़ेगी. क्योंकि गुलाम नबी जी अपने दल की चिंता करते थे, लेकिन देश की और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे. उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना
कि जो भी दायित्व जहां भी वो संभालेंगे वे जरूर वैल्यू एडिशन करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे और देश उनसे लाभान्वित होगा, ये हमारा पक्का विश्वास है। तादाद में ये मिलिटेंसी जब खत्म हो जाएगी तो उनके बच्चे, उन बेवाओं उनको भी रोजगार मिलेगा, वो भी इंसानों की जिंदगी बसर करेंगे। इसके लिए हमने सबने प्रयास करना, सरकार ने, विपक्ष में, और कोई हल निकालना है ऐसा कि हमारे कश्मीर के हालात ठीक हो जाएं। नहीं आएगी, मैं आप लोगों से बोल, नहीं आएगी याद तो बरसों नहीं आएगी, मगर जब याद आओगे तो बहुत याद आओगे। धन्यवाद गुलाम नबी जी। केंद्र आणि गोंयांत बीजेपीचें सरकार आसतना मायनिंगाचो इशू 3 वर्सां जालीं हुमकळटा। हातूंत गोंयचे मायनिंग मोठ्या उद्देजकांचे भकीक घालपाचें कारस्थान दिसता। प्रधानमंत्री आनी मुख्यमंत्री दोगूय दिल्ल्या उतराक नेगार गेल्यात। दर वेंचणुकेक मायनिंग रिझम्पशनाचें गाजर ह्या फुडें चलचें ना। 2022 हो राग मतांनी दिसतलो। डिपेंडंटांचो फुडारी पुती गांवकाराची ग्राउंड झिरो शिटकावणी। हे फर्स्ट गव्हर्नमेंट आम्ही पहिलं अशें की प्रायम मिनिस्टरांच्या लेवलाचेर कमिटमेंट जालो 2 फावटी। एक आम्ही पर्सनली मेळ्ळे तेन्ना, प्लस हांगा जाहीर सभे 2019 जेन्ना लोकसभेच्या इलेक्शनाची जाहीर सभा जाली श्यामा प्रसाद मुखर्जी, थंय जाहीरपणे ताणें सांगलें की आमी हो बेगीनच्या बेगीन विषय लिगल क्लियर काढून आमी हो विषय सोंपयतले आनी मायनिंग गोंयच्यो सुरू करतले। हे आमच्या देशाच्या प्रायम मिनिस्टरान सांगलें आनी ते सांगून आज 2 वर्सां कमी म्हणजे हातूंत कितें तरी अल्टिरियर मोटो आसा अशें दिसता। म्हणजे ह्यो खंय तरी व्हडले व्हडले जे कोण तेंचे उद्योगपती आसात त्यांच्या गळ्यात म्हणजे त्यांच्या हातात ते सगळें दिवप अशी सध्याची परिस्थिती चल्लेली आसा। आणि हे जी तांचो आसा दोन्ही गव्हर्नमेंटांचे अशें म्हणू शकना की सेंट्रल गव्हर्नमेंट तांचे कडेन ना आणि स्टेट गव्हर्नमेंट दुसऱ्यांचे आसा असो विषय ना। दोन्ही गव्हर्नमेंट तांचे आसा। इलेक्शन जेन्ना शेनवार आसलें ब्रेस्तारा रिव्ह्यू पेटिशन नोटीस बोर्डार सुप्रीम कोर्टाच्या बोर्डार कशें येयलें, पण ते तुम्ही जर हाडू शकता जाल्यार डिस्पोज ऑफ कित्याक करू शकना? जो राग मायनिंग बेल्टा भितर आसा तो फुडल्या इलेक्शनाक मतां भितर परिवर्तीत जातलो, कन्वर्ट जातलो 100% जातलो। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ रिव्ह्यू पेटिशन डिस्पोज ऑफ जावना म्हणून ती पोस्टपोन जाता। करेक्ट। सो इट हॅज बिकम अ व्हेरी विशियस सायकल ऑफ पोस्टपोनमेंट। एक्झॅक्टली। तातूंत भितर बळी वता तो लोकांचो वता। पणजे महापालिकेचे वेंचणुकेक केल्लें रिझर्वेशन आनी डिलिमिटेशन खुबश्या नगरसेवकांक कार्यकर्त्यांक कोत्र गेलां। बीजेपीचो ताळगांवचो दत्तप्रसाद म्हणटा ताचे कार्यकर्ते खंय दुखावल्यात। कितें जालां तें मतदार वळेऱ्यो हातांत येतकीच कळपाचें। नगरसेवक सुरेंद्र फुर्तादाक हातूंत बाबुशाचो हात दिसता। बाबुशाक विचारल्यार ताचे हात वयर। कितेंय जालें तरी ताका खंय कांयच फरक पडना। बीजेपीतूच सीसीपी रिझर्वेशन डिलिमिटेशनाचेर घुसमट आनी धुसफूस। ताळगांवचो दत्तप्रसाद नायक म्हणटात ताचे कार्यकर्ते दुखावल्यात। कितें जालां तें मतदार वळेरे हातांत येतकीच कळटलें। प्रॉब्ली हार्ड कॉपी आतां जशी रोलाची मेळटली तें जातकीर खुबश्यो गोश्टी सारक्यो ताच्यो क्लॅरिटी येतल्यो आनी आमची आतां जी कितें आतां फुडली स्ट्रॅटर्जी आसा ती डेफिनेटली ह्या येणाऱ्या 8 दिसांक ठरतली आसा। आनी म्हज्या ज्या पक्षाच्या कार्यकर्ते स्वता जर आज ह्या हातून दुखावल्या, तांचे वॉर्ड्स हेवटेन तेवटेन जाल्या जाल्यार हांव हॅपी आसा असो हांव हें म्हणूंक शकत ना न्ही। हांव कोणाक ब्लेम करना की हें रिजर्वेशन अशें जालां तशें जालां, बट वेन माय कार्यकर्ताज आर नॉट हॅपी द क्वेश्चन ऑफ मी बीइंग हॅपी डजंट अरायज। सुरेंद्र फुर्तादोचो मिरामारचो वॉर्ड डिलिमिटेशनान खंय 4 कडेन फोडून घालो। बाबुशाचे नांवान शबय। आय एम नॉट एट ऑल शॉक्ड to see the way this delimitation was done by Mr. Babush Munsarat. This Babush Munsarat, we supported him for 2 elections, and I want to tell Mr. Babush Munsarat that I am not a leader of Panjim, I am leader of Goa. And I want to remind Mr. Babush Munsarat that every day is not a Sunday. If he has bifurcated my ward of Miramar into 4 different parts,
That means Babush Munsarat is scared of his own shadow. बाबूश म्हणटा केलें तें वेंचणूक आयोगान कितें जालें तरी ताका खंय फरक पडना, सगळे मतदार खंय ताचेच. See, some people will have the grievances. What can we do about it? I'm saying if reservation has to happen, it has happened. So I have got no worries whatsoever, because for a simple reason, we are going to contest in all 30 wards. So it makes no difference to me. The voters are the same. So I must know which ward is reserved and all. Accordingly, I can find the candidates. With the consultation of the party, I will go ahead. बीजेपीचे नाराज नगरसेवक कार्यकर्ते प्रदेशाध्यक्षाक मेळपाक गेले. कितें आसता डिलिमिटेशन हें तशें काय पार्टी करना, ते गव्हर्मेंट म्युन्सिपालिटी DMA करता, डायरेक्टर ऑफ म्युन्सिपल एडमिनिस्ट्रेशन. बेजिकली मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर तो डिलिमिटेशनच्यान प्रोसेस करूं जाता. आनी ताका लागून कशें डिलिमिटेशन जातकच किंवा रिजर्वेशन जातकच थोडीशे गोश्टी 100% सगळेच सॅटिस्फाय जाता अशें ना. कालपासून रिजर्वेशन झाल्यानंतर पूर्णपणे मी सर्वांनाच भेटत आहे, कारण कसं आहे ज्याचं झालंय तो सांगायला येत नाही झाला म्हणून, ज्याचं झालं नाही तो कंप्लेंट घेऊन येतो. आणि इट इज नॉट रॉंग. आंबे धुलय आणि दाभाळ जोडपी फुटब्रिजाक निमाणे बुन्याद घाली. न्हंय वटेन दोनूय गांवांचें अंतर 1 किलोमीटर. पावसांत न्हंयक बुट्टी मारता. रस्त्यान 14 किलोमीटर फेरो पडटा. भुरगीं पावसांत जिवाची कसरत करून शाळा स्कुलांत वतात. हे धकचपाटे फुटब्रिजान कमी जातले. मे सोंपता म्हणसर खंय फुटब्रिज जाता. फुटब्रिज आनी लागच्या बंधाऱ्याक 8 कोटी खर्च. प्रुडंटान ह्या परिस्थितीचेर आदी रिपोर्ट केल्यात. त्या फुटब्रिजाचे जवळ कॉस्ट 2 crore 81 lakhs आणि टोटल म्हाका दिसता बंधारो आनी फुटब्रिज म्हणून 5 कोटीचे काम जातले. टोटल 5 कोटीचे काम जातले. 8 जातले न्ही. 5 आणि 2 7.88 7 crore 81 lakhs सारखे 7 crore 81 lakhs हे टोटली काम जातले. पण फुटब्रिज जाता आसतना थिंगा कोण वयता येता मोटरांनी मोटरसायकलांनी चलोवन तेणी ती गार्बेज हे न्हंयत उडयता. इट बिकम्स इजी टार्गेट. शिया कोण चोयता पोतीं उडयलेली मोटरसायकलां. सो इट शूड नॉट बिकम अ न्यूजन्स एज फार एज गार्बेज इज कन्सर्न. हांगा होडी जाताली, होड्याचे लोक व्हांवून वताले. भुरगे शाळेक कितलेशेच किलोमिटर फिरून दाबळा इस्कॉला वचचे पडटा. जो फुटब्रिज आहा हो मे म्हयन्या पर्यंत हांकां रेडी जातलो हांगासर, आनी लोकांक हांगसरल्या गाडी घेवन 4 व्हिलरान जावं 2 व्हिलरान हांगासर यो वच करपाक मेळटलें. आयजूच आतां WRD मिनिस्टर आनी PWD मिनिस्टर दोगांनी ह्या फंक्शनाक लोकांक आश्वासन दिल्लें आसा. स्टुडंटां खातीर आमी धुलेच्यान विवेक प्रभू. अपप्रचारा आड स्ट्रॅटजी म्हूण काँग्रेसूय खंय सोशल मिडियार एक्टीव जाता. दुसरे सोशल मिडियाचो गैरवापर करतात म्हूण काँग्रेस करची ना. सध्या सोशल मिडियार काँग्रेसीच्या म्हालगड्या फुडाऱ्यांची आनी काँग्रेसीची बदनामी चल्ल्या म्हूण काँग्रेसीचो आरोप. काँग्रेसीची सेव डेमोक्रेसी सेव इंडिया कॅम्पेन गोंयांत सुरू. लोकां मुखार खंय देशाचो खरो इतिहास दवरूंक जाय. जॉयन काँग्रेस सोशल मिडिया टीम ही कॅम्पेन संपूर्ण देशांत लॉन्च केल्ली आनी ताचोच पार्ट म्हणून आज आमी गोंय राज्यांत ही कॅम्पेन लॉन्च करतात. आज आमी सगळे जाणात की सोशल मिडियाची प्लॅटफॉर्म्स सगळ्यांत बेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन अशें आज सगळ्यांचें म्हणणें आसा. पूण आमी खूब फाटी पळयतात की ह्या माध्यमाचो दुरुपयोगय जाता. काही पक्ष ह्या माध्यमाचो उपयोग काँग्रेसच्या लिडर्सांक म्हणजे जाय मागीर पंडीत जवाहरलाल नेहरू जायत, महात्मा गांधी जायत, इंदिरा गांधी जायत, हांची इमेज टार्निश करपाचो सुद्दां प्रयत्न जाता. आनी म्हणून काँग्रेस पक्षान ठरयलें की आमची सोशल मिडिया टीम ही तितलीच बऱ्या पद्दतीची आसपाक जाय, स्ट्रॉंग आसपाक जाय आनी म्हणून ही काल कॅम्पेन लॉन्च केल्या. कॅम्पेन आतां सुरू केला तो ताचो एक भाग आसा. अशासाठी तो भाग आसा की जे तंत्र तुम्ही वापरतात बदनाम करपाक, वायट करपाक, तेच तंत्र तीच टेक्नॉलॉजी आमी वापरूंक सोदतात पण बरें करपाक. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच मेळया.
गोंयभर उदका पुरवणेचे हाल चालूच. वागातोर हणजुणा उदक ना म्हूण आम आदमी पार्टीवाले म्हापशें PWD ऑफिसाचेर मोर्चा घेवन पावले. वागातोर हणजुणा कितले दिसूच जाले लोकांक उदक ना, मात त्या वाठारांत खंय हॉटेलांक वेवस्थीत उदका पुरवण चलता. 70 गांवांनी उदका पुरवणेची तीच गत. 6 वर्सां जाली एवरी इयर वयता पालयेकार अशें MLA म्हणून हेल्प करतलो. MLA म्हणजे एक फकत ते मास्टर्स ऑफ लुटर्स एसोसिएशन MLA ते जालेले आहा. प्रॉब्लम थंयच आसता, ग्रावंड लेवलाकूच आसता. खंय वयर वचपाची गरज ना. तेंच्यांनी येवन ते इन्स्पेक्ट करीत, ते प्रत्येक वॉल तर खणून पळयत आनी प्रॉब्लम तर फायंड आवट करीत जाल्यार ताका सोल्युशन मेळटा. आज 150 इंच पावस पडटा गोंयांत, सगळ्यांक मॅक्झिमम पावस गोंयांत पडटा, तरी सुद्दां आमच्या गोंयकारांक उदक ना किंवा आमच्या अंजुना पंचायतीक उदक ना. उदक ना म्हणून टाकी बांदली, टाकी इनॉग्रेट करून दिनात. टाकी तशी ती आसा तशी आसा 10 वर्सां जाली. 10 वर्सां जाली वागातोरच्या लोकांक उदक येना. मदीं मदीं बरें उदक येता. मदीं मदीं जशें बरें उदक येता म्हणशें प्रॉब्लम कोण तरी थंय आडयता. हो प्रॉब्लम कोण तरी मुद्दाम क्रिएट करता आनी त्या लोकांक उदक मेळना. Yeah, tank is built up there. It is not getting operated. Now let's see. Today he has assured us. Hopefully, fingers crossed, right, and the problem is going to get solved. आता सगळ्या खणला थंयसर आनी वी कॅन सी लॉट्स ऑफ बीग पायप्स आर गिवन टू बीग हॉटेल्स. लोकांक पायप आसा पळय ती कमी इंचाची आसता आनी हॉटेलांक व्हडल्या इंचाची. वाय दीस इनजस्टीस? 70 नाणेलीतूय तीच गत. थंयचे ऑपरेटर खंय उदक सोडपाक त्रास करतात. तांकांच ट्रान्सफर मारचे म्हूण मागणी. गव्हर्नमेंट कामां पडना. आमी खंय जर काम धंदो करून पोट आमचे 2 पिकास मारून आमचे पोट भरपाक जाय आमकां. हेंच्या फाटल्यान तर आमी हांगा 2 म्हयन्याक तर 2 फावटी येयले. आमी पोटाक खावपाचें का? ती म्हणटात आपलं प्रॉब्लेम सॉल्व कर आणि मागीर तुम ते नानीचे प्रॉब्लेम ती नगरपालिका लक्ष्मी हरवळकर म्हणटा. सरपंच आसा लाडू हरवळकराची सून. त्या सरपंचाक तुमकां प्रॉब्लेम फेस करचो पडटा. तेका लागून आमची पंचायत कित्याक पाणी सोडनाक म्हणटा आणि नगरपालिका उदक दिता आणि बिल फक्त तांकां दोगांक खंय तरी तिथे काणकोणा तिथे ते धाडपाक जाय. तांकां हांगा जाल्यार हांगा लागच्या लागीं तांकां सवय जाल्या. हांगा सातोड्याचे ते ऑपरेटर आमकां सुचयले काडून उडय म्हणून आमी फाटले फावट 2-3 फावटी हांगा मागणी केल्ली आसा. कोणी ऑफिसर आयकना. ऑफिसर आयकना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. PWDक स्टाफाची शॉर्टेज. स्टाफ भरूंक जाय. प्रायव्हेट कामां करपी प्रोफेशनलांक सरकारी कामाक घेवं येता म्हूण कळंगुटेचो आमदार मंत्री मायकल प्रुडंटा कडेन उलयलो. वता वता थंयचे उदकाचे प्रस्न सोडोवंक मुख्यमंत्र्यान PWDच्या AE बरोबर घेतिल्ले बसकेक मायकलय आशिल्लो. मायनिंग पिटांतले उदक नितळ करून वापरपाचो प्लान खंय मुख्यमंत्र्यान उलोवन दाखयला. मायनिंग पीट आसा तितूंतल्यान आमी 10 MLD उदक काडून प्युरिफाय करपाचें ठरयलां. ते जवळपास एप्रील म्हयन्यापर्यंत जाग्यार पडटलें. थंयसर एक 7 MLDचो शॉर्टेज आशिल्लो ते रिजॉल्व जाता. रेस्टॉल उदकाचो व्हडलोसो प्रॉब्लेम ना. बार्देशाचो उदकाचो प्रश्न सोडोवंक खंय मायक्रो प्लान 8 दिसां भितर तयार जाता. बार्देसान तांकां इन्स्ट्रक्शन्सूय दिले आतां. बार्देशांतलो मायक्रो प्लॅन जो आसा बार्देस तालुक्या पुरतो 7 कॉन्स्टिट्युएन्सी हो 8 दिसांनी परत तयार जाता. 31 मार्च पयलीं बार्देसान आमी अप्रॉक्सिमेटली 10 MLD उदक एडिशनल जनरेट करता, वीच इज 5 MLD एट अ पोरवोरीम प्लांट आनी बाकीच्यो उरलेल्यो आमच्यो रुरल स्किम्स आसात. गोंयभरच्या उदकाचो प्रश्न बसकेत आयलो. बार्देशाचेर खासा चर्चा. There are problems faced by many residents of different parts of Goa because we can see them on the Facebook, we can see them on the WhatsApp groups की प्रत्येक एकटो मनीस घालता की आमचे हे एरियाक उदक ना, आमचे ते एरियाक उदक ना. हांवें सांगलें चीफ मिनिस्टराक यू कॉल फॉर अ मिटींग फॉर गोवा एंड स्पेशली फॉर बार्देस एरिया. PWDत सध्या स्टाफाची शॉर्टेज. पण ज्युनियर इंजिनियरांची शॉर्टेज आहा, सुपरवायझरांची शॉर्टेज आहा, प्लंबरांची शॉर्टेज आहा, एस्टर्न इंजिनियरांची शॉर्टेज आहा. सो प्रॅक्टिकली PWD इज फेसिंग शॉर्टेजीस ऑफ इंजिनियर्स इन अ बिग वे. आयज ताणें ऑलरेडी सांगलेलें आहा, PCN चीफ मिनिस्टराक सांगला की वी आर सर हॅव्हिंग शॉर्टेज ऑफ ज्युनियर इंजिनियर, वी आर हॅव्हिंग शॉर्टेज ऑफ प्लंबर्स, वी आर हॅव्हिंग शॉर्टेज ऑफ. हेची भरती बेगीन जावपाची गरज आहा. आमचे कडेन प्रायवेटान खूब जाण प्लंबर अशे कामाक हिंगा थिंगा वयता. थोडे जाण बारीक बिझनसान आहा, कोण बिझनस करता तेजे अंडर कामाक आहा, कॉन्ट्रॅक्टरांचे अंडर कामाक आहा. तांकां गव्हर्नमेंटान घेवपाची गरज आहा. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. फ्रंटलायन वर्करांक कोविड वाशिनां दिवपाच्या दुसऱ्या दिसाय बरेपैकी रिस्पॉन्स. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी रुचिका कत्यालान मडगांवां नवे जिल्लो हॉस्पिटलांत वाशीन घेतलें. SP महेश गांवकारांनी वाशीन घेतलें.
म्हापशा पेडे ग्राउंडार फ्रंटलायन वर्करांक वाशिनां दिवपाची कार्यावळ जाली. सुमार 100 फ्रंटलायन वर्करांक वाशिनाचें टार्गेट आशिल्लें. पालिका वेंचणुकेच्या रिझर्वेशना वेल्यान काँग्रेस महिला मोर्चा रस्त्यार. बेटी बचाव बेटी पढाव म्हणटले बीजेपी सरकाराक आतां बायलो दिसनात काय म्हूण प्रस्न. मोरगांव पालिकेचेर काँग्रेसीन महिला मोर्चा वेलो. आमदार मिलिंदाक बायलांचो भंय दिसता म्हूण खंय हें रिझर्वेशन ताणेंच करून घेतलां. रिझर्वेशना वेल्यान महिला काँग्रेस कोर्टांत. Hey buddy, एकूय रिझर्वेशन फ्रॉम 1 to 9 why it is not given for women? हे आमी स्थानीक आमदारांक विचारूंक सोदता जो UD मिनिस्टर आसा. अशें दिसून येता की हो बायलांक गेलो कोणाक रावता तेका बाबड्याक रावोनी न्हू खंय. तुमी इतकी तुमचे ह्या केल्ले आहा प्रोग्रेस तुमचो जाल्लो जाल्यार तुमकां कोणाकूच पिवपाची गरज ना. बेटी बचाव बेटी पढाव म्हणटा कित्याक हांगा पयलीं आसलें तें परत तो करता कितें हिस्ट्री रिपीट करता कितें चूल आनी मूल. हांगा मोर्मुगांवान आमचे 53% आसा ती बायलांचे आसा वोटर्स म्हणून. सो आमचो हो रायट आमचेर इनजस्टीस कित्याक केला हेजो जाप विचारपाक आमी आयज एडमिनिस्ट्रेटरा कडेन येयलेले आसा. ही तयारी म्युनिसिपल कावन्सिल इलेक्शनाची न्हू ही असेंब्ली इलेक्शनाची तयारी केल्लेली आसा तेणी. आमी कोर्टान हे केल्लेलें आसा की रिझर्वेशन जाला की आमचेर अन्याय जाला म्हणून. काँग्रेसीचे महिला मोर्चाचो मंत्री मायकलाक पेट्रोल डिझल दरवाडी वयल्यान घेराव. प्रमोद सावंताक इतलेंच सांग म्हजी एक विनंती आसा म्हूण सांग महिला अध्यक्षाची आनी महिला काँग्रेस बायलांची. आयज आमकां 3 गाडयो लोकोवन पात्रांव पेट्रोल ना म्हणून पेट्रोल स्टेशनाचेर हाडपाक पडलें. तांकां मातशें सांग 85 रुपीज. बीजेपीन कितें सांगिल्लें बहुत हुई पेट्रोल और डिझल की मार अब की बार. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक ॲप, टाटा स्कायचो ॲप आणि जिओ TV ॲप. 4 चौकांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.